हॅलो गुड इव्हनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही तर बरी आसाकच एकदम मस्त अशी. तर तुम्ही म्हणटली गुड इव्हनिंग काय म्हणून, तर हय गुड इव्हनिंग. कित्याक की आता न्ही सांजची जाल्या 6:15 सुमार, 6 सुद्दां न्ही 6:15 जाल्या आता. आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतां ह्या टायमार इतले लेट स्टार्ट करता. आय थिंक फर्स्ट टाइम अशें जालां आसतलें की हांव व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो इतलो लेट स्टार्ट करता. आयज सकाळच्यान न्ही कांयच शूट करूं ना. तर तुम्ही म्हणटली की खूप बिझी का म्हणून, तर ना बिझी बी अशें कांय नाशिल्लें, घरा कडेनच आशिल्लें. आनी घरा कडलीं कामां तुमकां तर खबरच आसा, आतां कामां आसतलींच न्ही. सो तेच क्लिनिंगाचें हें तें सगळें काम केलें. हो आशिल्लो आयज सकाळीं घरा, म्हणल्यार हो जेवन वचपाचो आशिल्लो कामाक. सो तेका लागून काम म्हटलें जे हो आसतना हेच्या हेल्पान जें कितें जाता पळय न्हू तें कंप्लीट करून घेवया अशें म्हणून. आनी काम थोडेशें केलें, शूट बी कांयच करूं ना. तर आयज तुमच्या खातीर एक डिफरंट असो व्हिडिओ घेवन येयला. म्हटल्यार ना रेसिपी ना म्हाजो डेली रुटीन कांयच ना, जस्ट आयज एक न्ही तुमच्या खातीर डिफरंट असो व्हिडिओ. खूब दीस जाले खुबशीं जाणांनी कमेंट करत आशिल्ली, तांकां खुबश्यो कितें क्वेरीज आशिल्ली, खुबशे क्वेश्चन्स आशिल्ले. सो फाटल्या दिसांनी कितें जातालें, हांव कमेंट्स रीड करतालें पळय. सो 8 दिसान एक विकांतल्यान 1-2दा जावं एक 8 दिसान सुद्दां न्ही कमेंट्स रीड करताले. आनी तेन्ना न्ही तुमची आन्सरां जी आसा पळय ती रोखडी दिवप जाताली. मागीर तुमकां जे कितें क्वेश्चन्स आसा, ज्यो कितें तुमच्यो क्वेरीज आसा त्यो सगळ्यो थंय सॉल्व जाताल्यो. बट खूब तेंप जालो, आय थिंक खूब म्हयने जाले कमेंट्स जे आसा पळय ते हांवें रीड केलेच ना. एक्चुअली हांव कमेंट्स रीड जे करताले पळय न्हू ते तुमचे रिक्वेस्टान, म्हळ्यार अशें म्हाका रिक्वेस्ट आयिल्ली पयलीं की तूं कमेंट्स रीड कर, आमची नांवां घे अशें म्हणून. सो तेका लागून हांव ते कमेंट्स रीड करतालें. मागीर म्हाका म्हाज्या एक सबस्क्रायबरान कमेंट केलो की सगळींच जाणां कमेंट्स तुमी रीड करता, आमकां बी बेजार येता सगळ्यांना सेम पळोवन अशें म्हणून. सो म्हटलें चल, ही आयडिया म्हाजी नाशिल्ली कमेंट्स रीड करप जे आशिल्ले ते. बट म्हाका रिक्वेस्ट केली की तूं आमची नांवां घे आनी आमचे कमेंट्स रीड करचे म्हणून. सो तेका लागून हांव करतालें. तुमची रिक्वेस्ट आशिल्ली, तुमकां आवडटालें म्हणून. जर तुमकां आवडना जाल्यार करून काय उपयोग ना न्ही. व्हिडिओज जे आसा पळय ते तुमकां आवडपाक जाय, तुमी पळोवपाक जाय म्हणून हांव करता न्ही. सो तेका लागून म्हटलें चल आसूं नाका म्हणून कमेंट्स रीड करपा. आनी तेच्या नंतर हांवें कमेंट्स जे आसा पळय ते रीड केले ना. मागीर म्हाका खूब जाणांनी कमेंट बी केले की तूं कित्याक कमेंट्स जे आसा पळय ते रीड करना काय म्हणून. सो ते थंय हांवें तांकां रिप्लाय दिल्लोच. बट हांगाय बीन तुमकां एकदां क्लियर करता की कित्याक हांवें कमेंट्स रीड करप बंद केले ते. सो कमेंट्स रीड करप बंद केले आनी तुमचे खुबशे क्वेश्चन्स जे आसा पळय ते पेंडींग पडत गेले. खुबशे क्वेश्चन आसा जे कॉमन आसा. मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन्स जे आसा पळय ते कॉमन आसा. जितले क्वेश्चनाक म्हाका हांगासर रिप्लाय करपाक जाता पळय न्हू तितले क्वेश्चन्स हांव हांगासर रिप्लाय करपाचे ट्राय करता. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार म्हळ्यार आतां एक कशें एक 50 क्वेश्चन आसा न्हू तितूंतले 30 क्वेश्चन्स जे आसा पळय तो एकूच आसता. म्हटल्यार की हांव खंय रावता, सावड्ड्या खंय रावता, तर तूं कारवार खंय रावता का म्हणून. तर एवरी टायम जेन्ना असो करून क्वेश्चन्स तुमचे रिप्लाय करता जावं कमेंट्स रीड करताले पण तेन्ना एवरी टायम हो आन्सर हांव करतालेच. आनी कितें आसा आतां पयलींचे कोण रेग्युलर आसा तांकां खबर आसा, बट न्यू सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते एड जायत आसा. यूट्यूब फॅमिली जी आसा पळय ती दिसान दीस वाडत आसा टचवूड. तर तुमच्या मायंडान हो क्वेश्चन येवप ऑब्वियस, कित्याक की हांव केन्ना म्हणटा की सावड्ड्या, केन्ना म्हणटा कारवार. सो तेका लागून तर हांव बेजिकली गोंयचे सावड्डेचे, बट लग्न करून आतां सद्याक हांव रावता कारवार. आतां तुमकां प्रॉपर एड्रेस काय सांगपाक शकना, प्रॉपर एड्रेस एंड ऑल सांगप सोशल मिडियाचेर, तेका लागून प्रॉपर एड्रेस सांगना. बट हांव कारवार रावता सद्याक लग्न. सो तुमचो मोस्ट क्वेश्चन आसा आनी जितले कितें क्वेश्चन्स आसा पळय ते सगळे बरोवन काडल्या. म्हटल्यार जेन्ना क्वेश्चन्स करताले, मेजर क्वेश्चन्स येताले, एकूच क्वेश्चन 4-5दा विचारप जातालें, तेन्ना हांव नोट करून दवरतालें. सो तेच आयज हांव तोच बूक घेवन बसलें तुमच्या मुखार रीड करपाक. आनी सेकंड मोस्ट क्वेश्चन म्हटल्यार म्हाजो घोव कितें काम करता. लास्ट टायम बीन जेन्ना हांवें असो क्वेश्चन आन्सराचो व्लॉग केल्लो पळय न्हू तेन्ना बीन आन्सर केल्लो हो क्वेश्चन जो आसा तो. आतां परत सांगता की म्हाजो घोव जो आसा पळय न्हू तो रियल इस्टेटाचो बिझनेस करता. म्हटल्यार प्रॉपर्टी डिलींग एंड ऑल तो त्या लायनीन आसा, तो बिझनेस आसा. आनी तुमकां जर कितें हेच्या रिलेटेड क्वेश्चन्स आसा, क्वेरीज आसा न्ही, बेटर तुमी तेका क्वेश्चन केल्लो. सो तो तुमकां बेटर आन्सर करपाक शकता. कित्याक लागून जाणा लास्ट टायम जेन्ना हांवें हे क्वेश्चनाचे आन्सर केल्ले पळय तेन्ना खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केल्ले, इन्स्टाचेर बी DM केल्ले की अशें कितें क्वेरीज जावं कितें तांकां कितें विचारपाचें आसा तें. सो
हांव तेका बिझनसान हेल्प करता, बट इतले डिटेल म्हाका तेच्या बिझनसा रिलेटेड काय आयडिया ना. सो बेटर तुमी तेका इन्स्टाचेर मेसेज कराय, म्हाका इन्स्टाचेर मेसेज करचे परस. आतां कमेंट्स जर केले जाल्यार तेका विचारून हांव तुमकां रिप्लाय करपाक शकता, बट मेसेज जर तुमी करता जाल्यार तेज्या आयडीचेर करा. सो म्हाजी आयडी ओपन केली की तेजी आयडी मेळटलीच तुमकां, बायोन तेचो लिंक आसा आयडीचो. तर थर्ड क्वेश्चन आसा की हांवें म्हजें काम कित्याक लागून सोडलें आनी यूट्यूब कित्याक चालू केलो. तर काम जें आसा पळय तें हांवें लग्ना पयलींच सोडलेलें. थोडे जाणांक खबर आसतलें, जांकां कोणाक खबर ना तांकां सांगता. हांव HDFC बँकेन कामां आशिल्लें. तर बरो जॉब आशिल्लो म्हाजो. आतां तुमकां बँकेन म्हणल्यार खबर आसा 9 to 5 जॉब म्हणपाक शकना, बट बरो जॉब आशिल्लो. अशें ना की स्ट्रेसफुली काम करतालें न्हू, सगळें बरें आशिल्लें. बट हांव कामाक आशिल्लें मडगांव, सावड्डेसान हांव मडगांव ट्रॅवल करतालें. सो ओके आशिल्लें, बट हांगच्यान मडगांव ट्रॅवल करप खूब डिफिकल्ट वतालें. आनीक आतां तुमी म्हणटले ट्रान्सफर घेवप न्ही, तर ट्रान्सफर ना. काणकोण म्हळ्यार हांव ज्या पोस्टार काम करतालें पळय न्हू, त्या पोस्टार काणकोण वेकन्सी नाशिल्ली. तेका लागून हांवें म्हळ्यार चिंतूनच पयलीं चिंतलें की ना, जावचें ना हांगच्यान थंय घरांतलें सगळें करून थंय कामाक वचप मडगांव पॉसिबल जावचें ना. हेका लागून हांवें काम सोडलें. आनीक 2021 म्हजें लग्न जाल्लें जानेवारी. तर डिसेंबराक हांवें काम सोडलेलें 2020. तेज्या नंतर हांवें ऑलमोस्ट घरा कडेन लग्न जावन ब्रेक घेतलो, घरा कडेन एज अ हावजवायफ म्हणून रावलें. ते पोस्टार काम केलें हावजवायफाच्या. आनी तेज्या नंतर मागीर हांवें 2022 समथींग चॅनल म्हाजो स्टार्ट केलो. तेन्ना हांवें कुकींग रेसिपीज बी घालतलें. मागीर परत मोदी चॅनल बंद केलो इन सेन्स कांय घालनाशिल्लें, रेसिपी सगळें घालप बंद केलें. सो अशें करून मागीर 2023 हांवें प्रॉपर म्हणल्यार डेली व्लॉगिंग जें आसा पळय तें स्टार्ट केलें जून 2023. आनी आतां 1 वर्स जावन गेल्लें आसा म्हाज्या चॅनलाक. आनी चॅनल स्टार्ट करपा फाटल्यान जे मेन रिजन आसा पळय न्हू तें हांवें लास्ट टायम सांगलां एकदां. सो तेच आनी सगळें परत रिपीट करना. जे कोण रेग्युलर व्ह्युअर्स आसा ते मागीर म्हणटाले तूं कितें तेच परत गायता काय म्हणून. सो तेका लागून ते आनी परत रिपीट करना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आसता. नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट टायम बी हांवें सांगलें की म्हणल्यार एक अपडेट असो दिल्लो. स्टील म्हाका परत तोच क्वेश्चन आसता की तूं रिक्वेस्टेड रेसिपीज आनी प्लेसीस ज्यो आसा पळय ते केन्ना एक्सप्लोर करतले, जावं रिक्वेस्टेड रेसिपीज ज्यो आसा त्यो केन्ना दाखयतल्यो. सो जशें की तुमकां हांवें एक 8-10 दीस पयलीं बी सांगलें की सद्याक श्रावण म्हयनो चलता, खूब बिजी रुटीन चलता. ते तुमकां आनी सांगपाचें ना, एक्सप्लेन करपाचें बी ना, कित्याक की तुमी म्हाजे फाटले व्हिडियोज पळयल्या की कशें गेल्या ते. जितलें म्हाजे कडेन पॉसिबल जाता तितले हांव तुमचे रिक्वेस्ट ज्यो आसा पळय न्हू त्यो फुलफील करपाच्यो ट्राय करता. आतां खुबशे जाणांचे नॉनवेज रेसिपीज बी आसात, सो त्यो ह्या म्हयन्यान तर पॉसिबल जावचें ना. म्हटल्यार चवथ जावपाक जाय, चवथ जाली की ना मागीर तुमकां हांव त्यो दाखयता. खूब जाणां चिकन रेसिपीज बीन आसा, सो त्यो हांव तुमकां मागीर शेअर करता. आतां आमी चिकन ताती खायत ना जाल्यार तुमच्या वांगडा त्यो रेसिपी आनी कश्यो शेअर करतले न्ही. करून शेअर करपाक आनी इफ सपोज केले सुद्दां जाल्यार कोणाक खावयतली मागीर, आमी काय दोगांय खायना तेका लागून. आनीक वेज रेसिपीज आसा. खतखत्याची रेसिपी बी म्हाका सांगली की चवथीच्या पयलीं दाखय. साकरभाताची रेसिपी सांगली. मागीर प्रसादाचो शिरो, ते सगळें तुमकां हांवें दाखयल्ले आसा ज्यो चवथीच्या पयलीं म्हाका दाखय म्हटलेल्यो. फक्त आतां न्ही मुगगाटीची रेसिपी उरल्या जी म्हाका एक 4-5 दीस पयलीं आयिल्ली. सो ती हांव तुमकां ह्या दिसान शेअर करतलें तुमच्या वांगडा. पळोवया केन्ना शेअर करप जाता तें, बट चवथीच्या पयलीं शेअर करपाचें ट्राय करतलें. तर तेज्या नंतर क्वेश्चन आसा की पयर म्हाका 3 जाणांनी कमेंट केला आनी एकल्याच्या कमेंटाक 5 लायक आशिल्ले त्या, आनी दुसऱ्याच्या कमेंटाक 2 लायक आशिल्ले. सो तर म्हटलें तुमच्या वांगडा हॉबी क्वेश्चन हे करया अशें म्हणून, डिस्कस करया अशें म्हणून. तर ती म्हाका विचारता हाव यू हँडल अलोन एवरी फेस्टिवल गा म्हणून. जें कितें करपाक जाय तें करपाकच जाय. तें हें सगळें हांव कशें करूं अशें म्हणून जर घेवन बसलें न्हू तें हार्ड जावन पडटा मागीर. सो करपाक जाय तें करपाक जाय, सोडून काय दिवपाक शकना. चवथ करूं जाय, दिवाळी करूं जाय, दसरो करूं जाय, सुता पुनव करूं जाय, रक्षाबंधन करूं जाय, सगळें करूं जाय. आनी इफ सपोज जर आमी पॉझिटिव्हली चिंतलें की ना हांव करतलें, म्हाजे कडेन जाता अशें म्हणून चिंतलें न्ही, सगळीं कामां आपोआप जावन पडटा. हें कशें करूं आतां, हांव एकलें कशें करतलें अशें म्हणून जर पिरंगणे गावपाक लागलें न्ही तें मागीर सगळें अशें पिरंगणूच वयता. म्हळ्यार जायना मना सारकी कामां. एकदां आपूण जर कितें बरें अशें हितून इन पॉझिटिव्ह मायंडान जर रेडी जालें करपाक की ना हांव करतलें अशें म्हणून, देव सगळीं आपलीं कामां आपोआप करून घेता. म्हटल्यार आतां चवथ
लास्ट इयर बी म्हाका म्हाजे चवथीचे व्हिडिओ पळोवन कोणे इतलो व्हडलो कमेंट केल्लो, नाव म्हाका याद ना बट हांव पळोवन सांगता मागीर. इतलो व्हडलो कमेंट केल्लो तुमकां सांगता. तो कमेंट वाचून खरेंच म्हाज्या दोळ्यान दुकां येयली. इतले एप्रिशिएट केल्ले जाणा तेणें म्हाका चवथीचे व्हिडिओ पळोवन म्हाजे खरेंच. आनी तो कमेंट न्ही पयर म्हाका याद जालो म्हटल्यार अशें की चवथीची तयारी म्हणटा आसतना मागीर हे क्वेश्चन येयले न्ही, तेजेर म्हाका ते कमेंटाची बी याद जाली. इतले एप्रिशिएट केल्ले जाणा, अशें इतले एफर्ट घेता आनी मागीर कोण तरी बरे मनान अशें करून बरे भशेन एप्रिशिएट करता न्हू, तेन्ना इतले एफर्ट घेता पण ते सगळे असे हां चल हांवें केले ते सारके केले अशें दिसता. सो जाता करता आतां करपाक जाय ती करपाक जाय. आनी आमी पयलीं सावन अशें करून सगळे फेस्टिवल हे ते सेलिब्रेट करीत येयल्या. कितेंच आमच्या घरा कडेन सुद्दां सगळे फेस्टिवल करतात. आतां तेन्ना कितें जातालें, आमगेलें कितें सकाळीं उठलें कामाक गेलें, मा पप्पा घरा कडेन करतालीं, मा आसताली घरा कडेन, हांव कामां, भयण कामां, पप्पा कामां, मा करताली. पण तें आमी कशें करता कितें करता सगळें पळयत येयलें. सो ती नॉलेज आसा. हांगासर बीन लग्नाच्या पयलीं म्हाजो घोव आसता, घोव करतालो सगळें, ताका मम्मी ना न्ही, सो तो करतालो सगळें. सो ताका बी थोडीशी आयडिया आसा की कशें करता कितें करता. क्लिनींग, चवथीचें डीप क्लिनींग हें सगळें तो पयलीं करीत येयला. सो जी कोण म्हाका म्हणटा पळय तुजो घोव घरांतली की बी कामां करता काय म्हणून, तर हय ताका पयलीं सावन संवय आसा करपाची. अशें ना की तो लग्न जावन आतांच हें सगळें करपाक लागला अशें ना. आतां घरान बायल मनीस नासप म्हणटकीर चेडे भुरग्याचेर कितलो प्रेशर येता. जाका कोणाक निवळ जाय ताका खबर आसतलें. आतां आवय ना घराक, निवळ तर करपाक जाय चवथीक. सो आवय ना म्हणून ते ना तितलोच कुडको निवळ केलो, देव पुजलो, तसलें तो करनाशिल्लो पयलीं सावन. सो तो ते सगळें अख्खें घर बी डीप क्लिनींग करून तो करतालो, ताका ती संवय आसा. सो ते आतां आमी दोगांय मेळून करता. म्हाज्या घरा कडेन म्हाका क्लिनिंगाक संवय आशिल्ली, हांगासर ताका संवय आशिल्ली. सो तो तितलो प्रेशर पडना आतां आनी आपोआप सगळीं कामां जी आसा पळय न्हू ती जावन वता. आनी म्हाजी एक संवय म्हणल्यार म्हाका कितेंय करपाक जाय, खंयी वचपाक जाय न्ही, म्हाजें सगळें पयलीं प्री प्लॅन आसता. सगळें म्हाजें डिसायडेड आसता की खंयच्या टायमार कितें करपाचें, कशें करपाचें. सो ताका लागून सगळीं कामां जी आसा पळय ती इजी जावन वता आनी हें सगळें हँडल करप बी खूब इजी वता आमच्या खातीर. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आसा की तुमची लव स्टोरी केन्ना येतली काय म्हणून. तर आमची लव स्टोरी जी आसा पळय न्हू ती हांवें जशें की पयलीं सांगलां तशेंच की जेन्ना म्हाजे 5K कंप्लीट जातले पळय तेच्या नंतर हांव तुमच्या वांगडा म्हाजी लव स्टोरी जी आसा पळय ती शेअर करतलें. खूब जाणां क्वेश्चन करता की तुमची लव स्टोरी शेअर कर. तर थंय बी तांकां रिप्लाय केला. हांगा बी सांगता की जेन्ना पळय न्ही म्हाजे 5K कंप्लीट जातले तेच्या नंतरच हांव करतलें. अशें म्हणना की 5K जाले की रोखडेच तुमकां व्हिडिओ दितले अशें म्हणन ना, अशें म्हणना. बट जेन्ना म्हाजे 5K कंप्लीट जातले पळय तेच्या नंतर हांव म्हाजी लव स्टोरीचो व्हिडिओ करतलो. हॉबी जाय न्ही ताका लागून अशें म्हणटा की रोखडोच करना अशें म्हणून. पण करतलें 6K जावपाच्या पयलीं तरी ट्राय करतलें तुमकां तो व्हिडिओ दिवपाक. नेक्स्ट क्वेश्चन आसा तुमचो फनी व्हिडिओ जावं चॅलेंज व्हिडिओ जो आसा पळय तो परत केन्ना येतलो काय म्हणून. कोण्याने म्हाका कमेंट केला की एकूच व्हिडिओ केला आनी आमकां फटयलें काय म्हणून. तर ना करतलें परत. तुमकां तर खबर आसा हेका कॅमेरा फ्रेंडली करपाक खूब टायम लागलो म्हाका. तरी आतां तरी तो मातसो ओके जाला. पळय चवथ बी जावन करया मागीर एक चॅलेंज व्हिडिओ नाजाल्यार एक कसलो फन व्हिडिओ बी करतले तुमच्या खातीर. आसा म्हाजे कडेन आयडियाज म्हळ्यार कंटेंट. म्हळ्यार ते आतां कितें आसा कसलो चॅलेंज व्हिडिओ करतले जाल्यार ताका सांगपाक पडलें की अमकी एक चॅलेंज जी आसा पळय ती आमी करया अशें म्हणून. जावं Q&A करतलो जाल्यार ताका तेजे क्वेश्चन रेडी करूं जाय, म्हाका म्हाजे क्वेश्चन रेडी करूं जाय. हांव ताका सगळो कंटेंट रेडी करून दिवूं शकना न्ही. सो ताका लागून मातसो डिले जाता. पळोवया केन्ना येतलो तो. बट करतले. तुमची खूब रिक्वेस्ट आसा सो करतलें हांव. आनी तेज्या भायर न्ही एक गोश्ट सांगपाचें म्हणल्यार की पर्सनल क्वेश्चन्स खूब येतात. हांव अशें म्हणना की ना तुमी म्हाका म्हाजे पर्सनल क्वेश्चन विचारनाकात अशें म्हणना. बट विचारता आसतना मातशें लिमीट दवरून विचारात. आतां हो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म हांगासर सगळें शेअर करपाक शकना. आतां तुमी म्हाका केन्ना पर्सनल मेळ्ळी उलयली जाल्यार तेन्ना एक कितें तुमी विचारलें सांगप ओके जाता. बट अशें करून डायरेक्ट सगळें पर्सनल लायफ अशें करून ओपन करून दवरप सारकें जायना न्ही. थोडेशे गोश्टी आसा ज्यो म्हाका दिसता की आतां नाका शेअर करपाक. जेन्ना टायम येतलो जेन्ना म्हाका दिसतलें की ना शेअर करया आतां हांव शेअर करपाक शकता तेन्ना हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. आनी खुबशे जाणां अशें म्हणल्यार तुमी क्वेश्चन करप वेगळे म्हळ्यार वेगळी गोश्ट आनी थोडी जाणांनी टार्गेट करतात तेच पॉयंटाचेर. म्हटल्यार एक मनीस डेली त्या म्हळ्यार डेली जे व्हिडिओज येता पळय डेली व्हिडिओन तोच क्वेश्चन विचारप. सो हेकांनी टार्गेट करप म्हणटा. सो प्लीज तुमी तशें करनाका.
तुमकां हांव कमेंटान बी थंय सांगलां, आतां बी सांगता, जेन्ना म्हाका दिसतलें सांगपाक तेन्ना हांव सांगतलें. म्हाका अशें दिसना की आतां की इतलें म्हाजें लायफ ओपन करून सोशल मिडियाचेर दवरुचें अशें म्हाका दिसना. सो ताका लागून हांव सद्याक उगी आसा. जेन्ना म्हाका दिसतलें की ना शेअर करपाक शकता जावं हांव उलोवंक शकता ह्या टॉपिकाचेर, तेन्ना हांव उलयतलें. सो आनी तेच्या भायर नेक्स्ट कमेंट आसा, हाव यू हँडल नेगेटिविटी ऑर नेगेटिव्ह पीपल इन लायफ, हाव यू स्टे हॅप्पी एवरी टायम. खूब जाणांनी कशें खूब जाणांनी थोड्याशा जाणांनी अशें कमेंट केलें. आनी एकल्यान म्हाका विचारलेलें की तूं जेन्ना व्हिडिओ करता तेन्ना तूं हॅप्पी आसता, तुजें लायफ इतलें हॅप्पी कशें, तूं म्हळ्यार तूं नेगेटिव्ह पिपलाक अशें कशें एवॉयड करून इतलें हॅप्पी रावता. तर पळय तें आतां लायफान हॅप्पी रावप, दुख्खी रावप, टेन्शन घेवन बसप तें सगळें आपणाचेर आसा. म्हणल्यार अशें हांवें तुमकां आनी एकदां पयलीं बी सांगलें की आसा लायफान टेन्शन्स ही सगळ्यांक आसता, कोणाक ना अशी ना. म्हाज्या लायफान भरपूर टेन्शन आसता, बट हांव जर सोशल मिडियाचेर आतां ना म्हाका अशें जालें, म्हाका तशें जालें, म्हाका हेणें अशें म्हटलें, म्हाज्या लायफान तशें जालें, हें जर सगळें डिस्कस करपाक लागलें न्ही, तुमी म्हाजे व्हिडियोज पळयतली, तुमी बी म्हाका म्हणटलीच न्ही की हा कितें हें सदांच रणगाणें तेच रडोवन दाखयता, कित्याक हें सिंपती गेन करता, अशें म्हणची ना तुमी म्हाका. सो आपल्या कडेन जें कितें बरें आसा, जी पॉझिटीव वायब आसा, जी पॉझिटीव एनर्जी आसा ती लोकां मेरेन पावप. सगळ्याच्या लायफान टेन्शन आसा, तुमच्या लायफान इतलें टेन्शन आसाच अशें म्हणना की तुमच्या लायफान टेन्शन येवचें जावं अशें म्हणना, बट बारीक बारीक जावं मोठी टेन्शन ही लायफान सगळ्यांच्याच आसता, कितें ना कितें मायंडान हें चलत आसता. सो तुमी तें सगळें विसरून आमचे व्हिडियोज पळयता. सो आमी बीन तेंच रडोवन दाखयल्यार तुमच्या लायफान हॅप्पी मुमेंट कसो येतलो. सो तुमी तें तुमचें दुख्ख जें आसा जावं तुमचें टेन्शन जें आसा तें सायडीन दवरून आमचे हॅप्पी हे पळोवन फेसीस पळोवन आमचे हॅप्पी मुमेंट पळोवन तुमी बी मातशें एन्जॉय करता. सो आमकां आनी कितें जाय तेंच जाय न्ही. सो तेका लागून हांव कितें करता, आसता टेन्शन ना अशें ना, टेन्शन हें आसतात बस, बट इतलेंच की हांव बरो मुवमेंट जो आसा पळय तोच तुमच्या वांगडा शेअर करता. आनी नेगेटिव्ह पिपलाक हँडल करपाचो बेस्ट ऑप्शन म्हटल्यार इग्नोर. तांकां तुमी जितले इग्नोर करतली तितले तुमी हॅप्पी रावतली. ती जळू दी मागीर, ती कितें करूं, कोणें जर तुमकां कितें म्हणटा कितें करता न्ही, पयलीं इग्नोर करपाचें. तुमच्यान जितलें इग्नोर करपाक जाता, जितले पासेस काडपाक जाता तितले काडपाचे. तरी पण जर तांकां इग्नोरन्साची भाशा कळना जाल्यार मागीर सारकें तांकां रिप्लाय दिवप, उगी बी रावप ना कोणाक. हांव लायफान तशेंच करता. इफ सपोज जर कोणी ट्रबल करता, कोणी जर कितें तितली नेगेटिविटी पास करता, कितें म्हणटा न्ही, पयलीं इग्नोर करप. तेंची लायकीच ना तुमचो पॉझिटिव्ह रिप्लाय घेवपाचो, फर्स्ट थिंग म्हटल्यार. आनी सेकंडली मागीर जर आयकत ना, तेही जर तेंची शेपडी धोडायत रावता, कितें म्हणत रावता परत जाल्यार तांकां मागीर प्रॉपर रिप्लाय बी दिवपाचो. आनी एक उतरान शटअप करपाचें, कुशीन सरपाचें. ज्या मनशाक सायलन्स जावं ज्या मनशाक इग्नोरन्साची भाशा कळना ताका एकूचदा उतरान समजोवपाचें. ज्या मनशाक तें बरे भशेन सांगलेलें जर समजना जाल्यार तेंचे कडेन आनी वांकडे उलोवन बी कांय फायदो ना. तर जाल्यार तुमी समजपाचें की ती समजपाच्या मुडान ना आनी तांकां समजून बी कांय उपयोग ना. तुमचो टायम जाल्यार वेस्ट, हेजे तुमचे सगळे मूड वेस्ट, तुमचो दीस बी वेस्ट. सो तांकां सोडूनच दिवपाचें तितूनच. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आसा, हॅव यू एवर फेस प्रॉब्लम इन युअर लायफ बिकॉज ऑफ यूट्यूब काय म्हणून. तर हो क्वेश्चन म्हाका एक मनशान केला, म्हटल्यार तेजो न्ही यूट्यूब चॅनल आसा. सो अपकमिंग यूट्यूबर तुमी म्हणपाक शकता. सो तेणें म्हाका हो क्वेश्चन केला आनी तेणें हो विचारपाचें कारण अशें की तेणें मागीर म्हाका परत आनी एक कमेंट करून सांगलें की ना आपूण बीन डेली व्लॉगिंगाक हें करपाक सोदता, येवपाक सोदता. सो आपल्याक हो क्वेश्चन आसा की यूट्यूब आतां डेली व्लॉगिंग स्टार्ट केलें जाल्यार कितें इम्पॅक्ट पडपाक शकता. तर पळयात इम्पॅक्ट हो भरपूर पडपाक शकता. मुखाल्लो मनीस कसो म्हणल्यार तूं जें कितें सांगता तें कशें घेता तें आमच्या हातीन ना. तूं एक गोश्ट आतां तुवें कसली शेअर केली, तुवें जर आतां कसले एक गोश्टी बद्दल उलयलो, मुखाल्लो मनीस तेका तुका कसो रिप्लाय करपाक शकता, म्हणल्यार तो खंयचे हितून घेवपाक शकता तें आमच्या हातीन ना न्ही. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव म्हाजें डेली व्लॉगिंग करता, म्हणल्यार म्हाजें डेली लायफ जें डेली रुटीन आसा, हांव खंय वता, कितें रांदता, कितें खाता, कशें भायर सरता, कितें शॉपिंग करता, सगळें तुमच्या मुखार दवरिता. सो तो मुखाल्लो मनीस कसो घेता तें तेजेर डिपेंड आसा. आतां हांव कितें चिंतून शेअर करता की जो मनीस पळयता तो बरे भशेन पळयता, जें हांव दाखयता बरे मनान बरे भशेन दाखयता. सो तो बी मनीस तसोच पळयता, बट तशें आसना. खरें सांगता, म्हाजो एक्सपिरियन्स जितलो पळय आतां म्हाका हो 6 वर्साचो एक्सपिरियन्स आसा यूट्यूबाचेर तेजे वयल्यान सांगता. म्हटल्यार आतां कितें हांव म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स तुमच्या वांगडा शेअर करता. हे क्वेश्चनाक आतां आन्सर तुमचो म्हळ्यार कशें पळयात. आतां
हांव आतां एक तुमच्या वांगडा एक व्हिडिओ सपोज शेअर केलो की हांवें शॉपिंग केलें आनी हांव तुमकां दाखयता. आतां पयर वास्को सप्तकाचें एक्झाम्पल घेया. हांवें तुमकां दाखयलें की हांवें अशें अशें शॉपिंग केलें. खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केलें की तुजी चॉयस बरी आसा, तुजी शॉपिंग आमकां खूब आवडली, बेडशीट्स खूब आवडली. सो अशें खूब जाणांनी बऱ्या मनशान कमेंट केलें, बरें दिसलें. पूण हे आतां जे काही लोक आसा तेणी म्हाका बरें कमेंट केलां. तेज्या भायर जे लोक आसा तेणी कशें घेतलें म्हाका खबर ना. थोडीं जाणां अशें म्हणटलीं की हय बरें बरें शॉपिंग करता, बरे बरे पयशे मोडटा, जाय जाय थंय भोंवता. थोडीं तशीं बी चिंततलीं. आतां हांव तेंचे घेवन बसना ही सेपरेट गोश्ट. बट आतां तूं विचारता न्ही म्हाका की कितें इम्पॅक्ट पडटा काय म्हणून, तर तुका हांव सांगता की पॉझिटिव्ह बी इम्पॅक्ट पडटा, नेगेटिव्ह बी इम्पॅक्ट पडटा. पॉझिटिव्ह जो इम्पॅक्ट पडटा तो आमकां दिसता कमेंटा थ्रू. नेगेटिव्ह जो इम्पॅक्ट पडटा तो आमकां मोस्ट ऑफ द टायम दिसना. कित्याक लागून की पॉझिटिव्ह कमेंट करपी खूब आसता. नेगेटिव्ह कमेंट कोणी मागीर सामकें तें मनान दवरून 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 एक दीस केन्ना नेगेटिव्ह कमेंट करतलो. सो आनी मागीर कितें आसता, तांकां आमी आतां तेणें नेगेटिव्ह कमेंट केलो जाल्यार आमी ताका रिप्लाय करता. मे बी बरे भशेन रिप्लाय करता, मे बी तेज्या लँग्वेजीन रिप्लाय करता. थोडेशे व्ह्युअर्स आसा जांकां बी वायट दिसता की हेणें नेगेटिव्ह कमेंट केलें, सो ते कमेंट तेजो रीड करून ते बीन ताका थंय जे आसा पळय रिप्लाय करता. सो ताका लागून नेगेटिव्ह कमेंट्स हे खूब कमी येता. बट मायंडसेट आमी कोणाची कांय सांगूं शकना. आतां आमी जें कितें शेअर करता पळय न्हू सोशल मिडियाचेर, तें पळोवपी मनशाक अशें दिसता की हेंच्या लायफान कितें जाता आमकां सगळें खबर आसा अशें मुखाल्ल्या मनशाक दिसता. बट तो मनीस आतां नेगेटिव्ह घेता म्हळ्यार तो आतां नेगेटिव्ह चिंतता, म्हळ्यार तेगे मायंडसेट तो नेगेटिव्ह धरता. हेंचे कडेन कितलो पयसो आसा, ही कितली शॉपिंग करता पळय, ही बरी बरी खाता घरा कडेन रांदून, अशें करून जो मनीस चिंतता तेंची मायंडसेट आमी कंट्रोल करपाक शकना. आनी एक 4 जाण मनशां तशी करून नेगेटिव्ह चिंतता म्हणून आमी आमचें जें काम आसा पळय तें बी करपाचें सोडपाक शकना न्ही. आतां ते मनशान म्हाका म्हटलें की ना तुमी बरें बरें हाडून खाता घरा कडेन, अशें म्हणलें म्हणून हांव फाल्यांच्यान ब्लॉगींग बंद करतलें ना. ती तेजी मायंडसेट, तो कसो चिंतता तो तितून. आतां कोणी एक मनशान म्हाका नेगेटिव्ह कमेंट केलो. नेगेटिव्ह कमेंट आतां म्हण तूं खूब कमी येता, फाटल्या दिसांनी येताले, आतां खूब कमी म्हळ्यार नाच, ऑलमोस्ट नाच अशें कमेंट, टचवूड देवा कृपेन. बट पयलीं येताले कमेंट्स. सो ते कमेंट्स येताले, लोक कितें कितें म्हणटात, जावं तेंची इमॅजिनरी थिंकींग ती म्हाजेर थोपता म्हणून हांवें डेली ब्लॉगींग म्हजें करपाचें बंद करूं ना. सो कित्याक लागून हांवें डेली ब्लॉगिंगचा हांव युट्यूबार येयला म्हाका जाय म्हणून हांव एफर्ट घेता. म्हाका खबर आसा जे कोण युट्यूबर आसा तांकां खबर आसा डेली ब्लॉगिंग करप सोंपें न्ही. आतां एक विकाक 1-2-3 व्हिडिओ घालता जाल्यार सुद्दां एक ओके, बट डेली दीसभर शूट कर, अपलोड कर, एडिट कर, हें सगळें करप इतलें इजी ना जितलें दिसता तें तुमकां. तुमी फक्त आमचे 20 मिनटाचो व्हिडिओ पळयता, बट ते 20 मिनटां फाटल्यान आमी न्हू अख्खो दीसभर एफर्ट घेता. सो ते एफर्ट हांव 1-2 मनीस नेगेटिव्ह उलयता म्हणून हांव सोडपाक शकना न्ही. सो आनी जर तर सांगपाक म्हणल्यार तुज्या क्वेश्चनाक आन्सर करपाक गेले की कितें अशें नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडलो काय म्हणून म्हाज्या लायफान युट्यूबाक लागून, तर पळयात युट्यूबाक लागून म्हाज्या लायफान कांयच नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडूं ना. कित्याक की हांवें ती नेगेटिव्ह सायड एक्सेप्ट केलीच ना. कोणी कितेंय म्हणून कितेंय करूं हांवें तें केन्नाच एक्सेप्ट केलें ना. तो म्हणटा तो करता ती तेजी मायंडसेट, ते तेजें थिंकींग हांव एक्सेप्ट करना, ते ताका हांव रिटर्न करता. म्हणनात अशी ना, खूब जाणां म्हणटा. आतां हांव तुमच्या मुखार डेली सगळें शेअर करता. सो हें सगळें पळोवन थोडीं जाणां मनशां अशीं आसा जी उलयता. म्हटल्यार म्हाजी युट्यूब फॅमिली ती जालीच, बट जे कोण रिलेटिव्स आसा, फ्रेंड्स आसा, अशें म्हणटा बी तोंडार की एक म्हाजी म्हळ्यार गोश्ट सांगता जी म्हाज्या वांगडा घडल्या अशें म्हणप. हें सगळें पळयता, हांव सगळें शेअर करता. बरें ना जालें, बरी जाली, डॉक्टरा कडेन गेलें, सगळें शेअर करता. बट कितें म्हणटा आसतना कितें म्हणप, आमकां खबर आसा तुमी त्या दिसा गेल्ली न्हू, हांवें पळयल्लो व्हिडिओ. तूं अशें म्हटलें तेजेर स्टॉप ना, ताका मुखार कंटिन्युएशन अशें बी म्हण. तुमच्या लायफान कितें जाता तें आमकां सगळें खबर आसा. जर तर तुमी अशें म्हणटात की म्हळ्यार जो मनीस म्हाका म्हणलेलो ताका तेन्ना बी हांवें होच रिप्लाय केल्लो. जर तर तुमी अशें म्हणटात न्ही की आमच्या लायफान कितें जाता तितलें तुमकां खबर आसा म्हणून, जाल्यार तुमी रॉंग. तुमकां खबर ना लायफान कितें जाता ती. तुमकां इतलेंच खबर आसा जितलें हांव तुमकां सांगता. दिसाक 24 वरां आसता. 24 वरांतली फक्त 20 मिनटां तुमी पळयता. 20 मिनटाचो, 15 मिनटाचो, 25 मिनटाचो व्हिडिओ आसता. आमच्या अख्ख्या दिसांतले तुमी फक्त एक अर्दवर तुमकां खबर आसा. बाकीचे 23.30 तुमकां कांयच खबर ना. बाकीचे आतां
हांवें जर फास्ट फॉरवर्डान दाखोवन सुद्दां जर एक वर जर तुमच्या वांगडा शेअर केलें, बाकीचे 23 वरां आमच्या लायफान आसा, तितून कितें जालां तुमकां खबर आसता ना न्ही. सो तुमी अशें म्हणपाक शकना की तुमच्या लायफान कितें जाता सगळें आमकां खबर आसा म्हणून. तुमकां इतलेंच खबर आसा जितलें हांव तुमकां सांगता. आणि आमी जितले यूट्यूबर, हांवूच न्ही, जितले यूट्यूबर्स आसा पळय ते जितलेच दाखयता जितले दाखोवपाक जाय. पर्सनल लायफ हें आसाच. हे जे तुम्ही आमच्या पळयता पळय न्ही ते सोशल मिडिया लायफ जे आमी तुमच्या मुखार दवरिता. पर्सनल लायफ आसा, तितून पर्सनल गोश्टी आसा, काही गोश्टी अश्यो घडटा ज्यो तुमकां कांयच खबर ना. तेका लागून तुमी अशें म्हणपाक शकना की तुमच्या लायफान कितें जाता सगळें आमकां खबर आसा म्हणून. जितलें तुमकां खबर आसपाक जाय तितलेच आमी यूट्यूबर्स तुमकां दाखयता. जर तर तुमी अशें चिंतता की ना आमकां सगळें खबर आसा, आमी डेली पळयता तेचे व्हिडिओ, जाल्यार तुमी रॉंग. तुमकां जितले इतलेच खबर आसा जितले आमी दाखयता तितलेच तुमी पळयता. आनी कोण यूट्यूबर इतलो पिसो ना की सगळें आपलें लायफ अशें करून दाखोवपाक. जितलें दाखोवपाक जाय तितलेंच दाखयतात सगळीं. आनी काही लोक अशे आसा ज्यो बऱ्यो गोश्टी पळोवन म्हळ्यार दोळ्यांक भरून घेता आपल्याला. पळयात ती कितले पयशे मोडटा ती, तेणी कितले कपडे घेतले पळय, ती पयरूच टुरा वचून येयल्या आनी आतां परत शॉपिंग केली, कोल्हापूरच्यान कितले शॉपिंग करून हाडल्या पळय. हें सगळें पळयता, हें सगळें उलोवप जाता, 4 जाणां कडेन डिस्कशन जाता. पळयाक बरी बरी भोंवता, आमकां खंय केअर करता, हें करता, सगळें उलयता. आतां हांव अशें म्हणना की म्हाजी यूट्यूब फॅमिली उलयता म्हणून, जे कोण लागींचे आसा पळय न्हू ते उलयता. जर तर तुमकां दिसता न्ही की आमी खंय वतात आनी तुमकां सांगचें, खंय वयता थंयच्यान तुमच्या खातीर कितें हाडचें, अशें जर तुमकां दिसता न्ही जाल्यार न्ही तुमी बीन तितलोच आमकां म्हटल्यार हें दिवपाक जाय. जेन्ना आमी बरी ना, म्हाका जोर येता म्हणून हांव सांगता यूट्यूबाचेर, जर म्हजो घोव बरो ना जालो म्हणून हांव सांगता, तेन्ना तुमी कोण एक फोन करून म्हाजी खबर घेयनात. तेन्ना कोण म्हणना कितें जालें तुमकां, तुमी बरी नासलेली काय म्हणून. तेन्ना तुमकां दिसना आमी बरी ना ती. आमी भायर भोंवपाक वता तेन्ना सगळ्यांक दिसता. बट तुमी अशें करून नेगेटीव उलयता. एक मनीस 2 जाण मनशां डिस्कस करता, तिसरे मनशा थ्रू म्हाजे कडेन पावयता, हें बी सगळें चलता. आतां तूं म्हाका विचारता न्ही म्हणून तुजे कडेन हांव हें सगळें डिस्कस करता. म्हाका हो कमेंट येयलो की आपल्याक तेणें म्हाका म्हटलें न्ही की आपल्याक स्टार्ट करपाक जाय म्हणून सांगता की अशी बसून गोश्टी घडटा. म्हटल्यार जे कोण आपल्या लागींचे आसा पळय न्हू ते असो बसून हे यूट्यूबाचो आमच्या डेली व्लॉगिंगाचो फायदो घेता की आमचेर नजर दवरुपाक. तांकां जस्ट न्ही आमचेर नजर दवरुपाक जाय आसता की आमी खंय वयता, कितें करता, मागीर तें उलोवप फाटल्यान. सो अशे बी गोश्टी घडटा. बट इफ सपोज जर तूं तांकां इग्नोर करपाक शकता, जर तर तुजे कडेन हें सगळें इग्नोर करपाक जाता जाल्यार यू आर मोस्ट वेलकम म्हळ्यार डेली व्लॉगिंगाक. बट इफ सपोज तूं हें जर तुज्यान घेवपाक जायना इन अ पॉझिटीव वे, जर तर तूं हें कन्वर्ट करून घेवपाक शकना, तूं जर अशें म्हणटलें ना म्हाका तेणें अशें कित्याक म्हणलें, ना म्हाजे लायफाक हांव कितें करता तें पळोवन दुसरो मनीस फायदो घेता, अशें जर दिसता न्ही, तूं जर अशें चिंततलें आनी थोडे दिसान जर यूट्यूब लोकां खातीर बंद करतलें जाल्यार तूं पयलींच हितून एंटर करनाका. कित्याक की डेली व्लॉगिंग आमकां म्हळ्यार डेली व्लॉगिंग जितलें मुखाल्ल्या मनशाक म्हळ्यार जो मनीस पळयता पळय न्हू ताका जितलें इजी दिसता पळय न्हू तितलें इजी बी ना. सो एफर्ट हे पडटात. आतां सगळीं टॅक चॅनलवाले आसा जावं यूट्यूबर सांगता की ना एफर्ट घेवपाक पडटा, अशें करपाक पडटा, तशें करपाक पडटा. बट हे सगळें आमचें टॅक्निकल जालें. बट मायंडसेट बी तशी दवरुपाक जाय की आपूण लोकांले नेगेटीव कमेंट्स जे आसा पळय ते घेवन बसपाना, आपूण इग्नोर करतले अशें म्हणून. खूब जाणांक न्ही हो प्रॉब्लम जो आसा पळय न्ही डेली व्लॉगिंग, जे कोण डेली व्लॉगिंग करता तांकां बेटर खबर आसा कित्याक तेणी हो म्हळ्यार फेस केला, तेणी भोगलां हें सगळें. आमच्या कोंकणी भाशेन सांगपाक गेल्यार हें सगळें तेणी भोगलां. सो हें सगळें भोगून ती वयर सरल्या. एकदां जर तूं हें सगळें इग्नोर करपाक शिकलें जाल्यार न्ही तुका डेली व्लॉगिंगाक टक्कर दिवपी आनी कोण आसना. तुका सक्सेसफूल जावपाक कोणूच आडोवपाक शकना. बट फक्त तुवें हें सगळें इग्नोर करपाक शिकपाक जाय. आनी हें सगळें न्ही कोण अशें करून आतां आमची यूट्यूब फॅमिली आमकां गोंयभरच्यान लोक पळयता, गोंया भायलोय लोक पळयता. हे सगळें न्ही जे आमी यूट्यूब फॅमिली म्हणून कमयल्या पळय ते कोण उलोवचे ना. जे कोण आपल्या लागींचे आसा तेच ही सगळीं उलयतली आनी थर्ड मनशा थ्रू तुजे कडेन बी पावयतली, हें शुअर करतली. सो हें सगळें मेन म्हणल्यार पयलीं इग्नोर करपाक जाय. यूट्यूबांतल्यान कितेंय शिकूं ना शिकूं हांव लोकांक म्हटल्यार हे जे नेगेटीव थॉट्स, नेगेटीव कमेंट, टॉन्ट जे आसा पळय न्हू तांकां इग्नोर करपाक भरपूर शिकलां. बाकीचें कितें म्हटल्यार अशें आतां यूट्यूब फॅमिली कमयली, यूट्यूबान थोडीशी फेम मेळ्ळी, खंय गेले जाल्यार कोणी वळखतात करता तें सगळें जालें, थोडेशे पयशे कमयले, सगळें सायडीन दवरलें न्ही. म्हटल्यार जे हांवें म्हाज्या पर्सनल लायफान इम्प्लिमेंट करपाक शिकलां म्हणटा तें पेशन्स.
भरपूर पेशन्स असं येयले माझे कडेन. हांव न्ही तुमकां सांगता अशें मनीस आशिल्ले उरकी फूर. तुवें म्हाका एक उत्तर दिलें ना, हांव एक सेकंड बी चिंतनाशिल्लें. तुका 4 उतरां दिवन तुका त्या क्वेश्चनाचो आन्सर दिवन मोकळें जाता. तुका वायट दिसूं ना दिसूं मागीर. म्हाजे कडेन पेशन्स मातशें सुद्दां नासलेले. आतां तुमकां सांगता म्हाजे कडेन इतलो पेशन्स येयला हांवें लायफान इमॅजीन बी करूं नाशिल्लें. आनी हें सगळें युट्यूबा लागून. हांव म्हणना की युट्यूबांतल्यान म्हाका अशें की म्हटल्यार अशें न्ही थोडेशे एक 4 नेगेटीव कमेंट येयले म्हणून लायफान म्हाजो नेगेटीव इम्पॅक्ट पडलो अशें कांयच ना. 0% नेगेटीव इम्पॅक्ट जो आसा पळय सामको 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 म्हळ्यार सामको 0%. कांयच नेगेटीव इम्पॅक्ट ना युट्यूबाक लागून म्हाज्या लायफान. आतां लोक जी चिंतता पळय न्ही की म्हाका सगळें खबर आसा हें तें ती तेंची थिंकींग. बट इतलेंच की तुमकां इतलेंच खबर आसा जितलें हांव दाखयतां. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म म्हणटा हेका. थंय लिमीट हे सेट करपाक पडटा. एक असो मार्क आसता जो मार्क तूं केन्नाच क्रॉस करना. सो मागीर एक सपोज कितें इश्यू जालो जो केन्नाय अशें जर सांगपाक दिसलें कोणा कडेन शेअर करपाक दिसलें जाल्यार एक सांगता ती वेगळी गोश्ट. बट सगळीं जाणां आपलो एक मार्क सेट करूनच ह्या डेली ब्लॉगिंगाक भितर सरता. सो आनीकय खुबशे क्वेश्चन्स आसा. बट ऑलरेडी एकूच क्वेश्चनाचे व्हिडिओ जो आसा पळय तो इतलो व्हडलो जालो ना. सो मागीर केन्नाय बाकीचे क्वेश्चन्स जे आसा पळय ते तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. सो आशिल्ले हे पळयात कितले क्वेश्चन अख्खी फूल पेज जे आसा पळय ते हांवें क्वेश्चन बरोवन काडल्या. 23 क्वेश्चन्स आशिल्ले. बट थोडेशे म्हाका दिसता एक 7-8 कितें क्वेश्चन 8-10 सुमार क्वेश्चन हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्या. सो बाकीचे जे क्वेश्चनाचो रिप्लाय आसा तो तुमचे आन्सर्स दिवपाचो आसा पळय तो मागीर केन्ना तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो ऑलरेडी व्हिडिओ जो आसा पळय तो खूब लॉंग जाल्लो आसा. ताका लागून व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां फाल्यां एक दीस आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आनी हें जें कितें हांवें आतां तुमच्या वांगडा शेअर केलां पळय न्ही आतां लास्ट क्वेश्चनाचो रिप्लाय म्हणून तो म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स म्हाजो पर्सनल लायफार पडलेलो इम्पॅक्ट. सो हांवें तो तुमच्या मुखार शेअर केला. हितून अशें ना की कोणाक वायट दिसपाचें हें दिसपाचें ते तसलें कांय ना. हांवें जस्ट म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स तुमच्या वांगडा शेअर केला. सो चलात तर मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.